नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां येवकार दिता. गोंयांत जी पळय राजकीय घुसपट चल्ल्या ताजेर आमी सतत उलयतात, ते विशीं डिबेट घेतात. इतल्या खातीर एक राजकीय जागृती गोंयभर जावपाची गरज आसा. आमी लोकां बद्दल मतदारां बद्दल उलयतात, मतदार मदीं मदीं राग व्यक्त करतात, पूण सगळें प्रेसान करचें अशे तरेची एक अपेक्षा, सगळें मिडियान करचें, मिडियान तिखट जावचें, मिडियान टिका करची, मिडियान सडेतोड उलोवचें अशे तरेची अपेक्षा करतात. पूण लोक खंय आसात? लोक उलयतात काय कितें? लोकांनी ह्या संदर्भात आवाज उठयला काय कितें? कारण लोकांच्या आवाजांतल्यान, लोकांच्या दबावांतल्यान राजकारण सुदारपाचें, लोकशाय घट जावपाचो एक मार्ग आसता. ताजे खातीर अशे तरेची चर्चा, अशे तरेची भासाभास सतत जावची अशें आमचे उमाळे आसात आनी आमी तें करत रावतले. आज आमी ह्याच विशयाचेर एक नवो पैलू घेवन तुमच्या मुखार आयिल्ले आसात आनी तो प्रश्न आसा काँग्रेस पक्षा संदर्भात. काँग्रेस पक्ष फाटल्या 5 वर्सांत जवळ जवळ 23 जाण फुटिल्ले आसात. अशे वेळार 2022 जेन्ना वेंचणूक जाली तेन्ना आम आदमी पार्टी, तेन्ना तृणमूल काँग्रेस हांणी सतत सांगलें ह्या पक्षाक वेंचून दिनाकात, ह्या पक्षाच्या आमदाराक मत दिनाकात, ह्या पक्षाच्या आमदाराक मत दिवप म्हणल्यार भाजपाक मत. आनी आतां पळय ही वेंचणूक जाता तेजे 8 म्हयने भितर तांणी देवळान वचून, मशिदीन वचून, इगर्जेन वचून तांणी सोपूत घेतिल्लो. तांणी प्रतिज्ञापत्राचेर सयो केल्लो, लोकांक सांगिल्लें आमचेर विश्वास दवरात. पूण पळयात, जो देवाचो मनीस म्हणटालो त्या दिगंबर कामतीच्या फुडारपणा खाला 8 जाण फुटिल्ले आसात. आनी काँग्रेस पक्षाचें अस्तित्व कितें असो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. ते विशीं चर्चा करूंक आमी हांगा जमिल्ले आसात. आमचे मदीं आसात एल्वीस बाब गोम्स. एल्वीस बाब, तुमकां हे कार्यावळींत हांव येवकार दिता. तुमी काँग्रेस पक्ष आतां फाटली 2 वर्सां लागींच्यान पळयतात. तुमी एक सडेतोड मनीस. तुमी गोंयच्या राजकारणाक तुमचे विशीं, त्या राजकारणाक एक शुद्ध जावचें ह्या विशीं तुमकां ध्यास आसा. तुमकां गोंयचो कळवळो आसा. गोंयच्या लोकशाही बद्दल तुमकां आस्त आसा. ह्या फाटभुंयेचेर फकत एक काँग्रेसमॅन म्हणून न्ही, हांव तुमचे कडेन अपेक्षा करता एक 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 नागरीक, राजकारणाचो अभ्यासक म्हणून म्हाका तुमी सांगात, काँग्रेस पक्ष अस्तित्वांत आसा? काँग्रेस पक्ष जो ज्या पद्दतीन काबार करपाचो प्रयत्न भाजपा करता, काँग्रेस मुक्त भारत, ताका बळी पडून काँग्रेस ना जातलो काय ह्या राखींतल्यान परतो उठतलो? डेफिनेटली ह्या राखींतल्यान काँग्रेस लायक अ फिनिक्स वयर सरतलो, हातून कसलोच दुबाव ना. कित्याक फायनली काँग्रेस म्हणल्यार कितें? काँग्रेस म्हणल्यार एक भावना, आनी ही भावना कशीच मरोंक शकना. ह्या देशाक स्वतंत्र मेळोवन दिवपी हो एक मुवमेंट जावन आशिल्लो, आनी ह्या मुवमेंटान तेन्ना भाजपाचे कोण नाशिल्ले, ते फार म्हणजे आतांच्या हालींच्या काळांत ते ह्या राजकारणांत चड करून फुडें आयल्या. एक आयडियोलॉजी त्यांची वेगळी घेवन आयल्या, जी आयडियोलॉजी तांची काँग्रेसच्या आयडियोलॉजी बद्दल भितर कशीच बसना. डिवायड राजकारणाचे 2 आंगां आमी सदांच पळयत आयल्यात, एक लेफ्ट आनी दुसरी रायट. आनी हांणी तर सामकें आपूण रायट म्हणून, आनी काँग्रेस तर लेफ्ट आनी मध्यम मार्गी असो तरेन आयला. ताका एक वेगळी विचारधारा आसा, एक वेगळें धोरण आसा. देशाचो फुडार कसो आसचो ह्या विशीं आमच्या फुडाऱ्यांनी जें कितें मत म्हणलां त्या मताक धरून काँग्रेस चलची अशी आमी अपेक्षा बाळगितात. अशेंच आसा तें. घटना जी ह्या देशाक दिल्ली ती काँग्रेस पक्षानच दिल्ली, आनी ह्या काँग्रेस पक्षान जे देशाक घटना दिल्ली ती घटना आमी आज पळयली जाल्यार ती घटनेक लागून हो देश आमी बरे भशेन सांबाळून सगळ्यांक एकठांय धरून फुडें वचत आसा. आनीक ह्या हितूंतल्यान जरी कितलोय भाजपान प्रयत्न केलो की कित्याक काँग्रेसीचेरच कित्याक चड करून एटॅक येता भाजपाचो, बाकी इतर पक्षां कडेन चडसो ते हें करिना, कित्याक सगळे संबंध नासता. काँग्रेस मुक्त करचें ताणें ओपनली जाहीर केल्लें आसा. आनी ताचो मुकाबलो म्हणून आज जी भारत जोडो यात्रा राहुल गांधीन जी सुरवात केल्ली तामिळनाडूच्यान आनी आतां ती केरळान आसा, ताचो जो रिस्पॉन्स लोकां कडल्यान जो मेळ्ळो, आनीक अशें तांकां भाजपाक दिसूंक लागलें की असो जर मुवमेंट मेळ्ळा, असो जर ताका प्रतिसाद मेळ्ळा, तसो जर तो फुडें गेलो जाल्यार एक वेळा नवें वातावरण ह्या देशान निर्माण जातलें. आनी हें डिफ्लेक्ट करपा खातीर सामकें सोंपें म्हणजे सॉफ्ट टार्गेट म्हणटा तो गोवा, आनी ऑलरेडी ह्यो हालचाली चालू आशिल्ल्यो, आमी हितून दुबावच ना. पूण एक सांगा म्हाका, हे सामके सगळे जाणां आसात की 2024 लोकसभा इलेक्शना कडेन भाजपाचें पूर्ण लक्ष, भाजपाची स्ट्रॅटजी, भाजपाची एकूण व्यूहरचना, भाजपाचो एकूण सगळो जो पळय फोर्स
2024चे वेंचणूक जिखप हाजे खातीर आसा. आनी दुसऱ्या अर्दान राहुल गांधी भारत जोडो येदे व्हडले करता, तामिळनाडूच्यान केरळा पावले, सगळे लोकांक खबर आशिल्लें. इतलेंच न्हय, जुलय सावन आमी पळयतात काँग्रेसच्यान 8 जाण फुट्टा. तें सामकें जाहीर जाल्लें. हो फुट्टा काय तो फुट्टा, 3 जाणां भितरले कोण फुट्टा इतले हाजेर उरिल्लें. अशे वेळार तुमकां ह्या लोकां कडेन कॉन्टेक्ट करून तांकां लागीं घेवन तांकां मन वळोवप हें कित्याक शक्य जालें ना? हें आतां प्रिसायजली कित्याक तुमचो तो वास्कोचो आमदार संकल्प आमोणकर हो तर सामको काँग्रेसच्या मुळा सावन वयर आयलो. यूथ काँग्रेस धरून ताणें वेगवेगळ्या पदांचेर काम केलां. हो काँग्रेसमॅन म्हणून येता. ताजे कडेन कोणूच गेले ना. ना एक सरप्रायझींग म्हणल्यार ताजे कडेन कोण वचचे परस ताणें तो काँग्रेसचो मुळ्यांतल्यान तुमीच सांगला आतां मुळांतल्यान तो काँग्रेसीन आसा. ताजे कडेन कोण वचचे परस ताणेंच अशें फुडें जर येवन हें जर टाळलेलें जाल्यार खूब बरें जावपाचें. पूण तांकां जी एक हें लागली. हांवें तुका कित्याक म्हणलें, कार्लूस फेर्नांडीस हाजें नांव पयलीं लोक घेताले की पयले 8 जाण आशिल्लो आनी तोय आशिल्लो. पूण निमाणें न्हय, ताज्या मतदारसंघान, ताज्या सोयऱ्यांनी, ताज्या एकूण मित्र परिवारान ताजेर चेपण हाडलें. तातूंतल्यान जाता कशें की एक तरेचो दबाव निर्माण जाता आनी आमदार फाटीं सरता. म्हाका एक सांगून तुमकां कांय हरकत ना, भाजपान कोणाक टच करूंक ना. तुमी जर म्हणटा कार्लूस फेरेराक सुद्दां जर टच केल्लो आसत जाल्यार ताणें कोणाक टच करूंक ना. तेंचो प्रयत्न आशिल्लो की काँग्रेस मुक्त करपाचो. जर ते कसलोय प्रयत्न करपाक रेडी आशिल्ले, पूण आपणें कितें स्वता करप हें चड म्हत्वाचें आसलें. आनी तातूंत संकल्पाचें तुमी नांव घेतलां म्हणून सांगता, म्हाका सुद्दां एक विचित्रच दिसलें. कित्याक संकल्पा सारको मनीस म्हजे कडेन येवन म्हाका काँग्रेसीन यो म्हणून आग्रह करपी संकल्प आमोणकर. तर हितून म्हाका तें चड करून विचित्र दिसलें. बाकी कांय जे आशिल्ले ते ऑलरेडी फुट्टा अशें ते सिद्ध जाल्लेंच. पूण तुमचो जो प्रश्न आसा तांचे कडेन वचून कित्याक आमी हें करूंक ना. अरे ते लोकांनी ऑलरेडी इतलो वावर करून इतलो काम करून तांकां निवडून दिल्लें आसा आनी कोणें वचपाचें तांचे कडेन. एक कशें आसा, तुमी आतां सांगात, एक ऑर्गनायजेशन आसता खंयच्याय पार्टीन. ती ऑर्गनायजेशन फाटल्यान रावन आपल्या फुडाऱ्यांक पळयता, तांचेर वेगवेगळे तांचे प्रश्न भरता, चळवळीचो भाग जाता आनी आपल्या लिडरांक घेवन तेय मुखार वतात. BJPचे जर सामकें न्ही, BJPचे जे कॅडर आसा ते सामकें फाटल्यान एक सैन्य जे उबें आसता खंयच्याय देशाचे, तशें सैन्य उबें आहा. ते प्रत्येक काम करता आनी ताजो एक धाकय लिडरांचेर आसता. आज जर खंयचोय BJPंतलो फुटलो एक जवळ जवळ 2,000 लोक येवन दारां उबे बसतले काय ना. आज संकल्पाक जॉय, फाल्यां दिगंबरा कामतीच्या दारान 500 लोक आशिल्ले. संकल्प आमोणकरा फाटल्यान 200-500 लोक येवन जय जयकार करतात ताजो. सो तांकां दिसता की आपल्या लोकांक हें जाय ना. हितून लोकांचें कांय नासता. कितें आसा, लोकांन हांचेर विश्वास दवरलो आनी तुमी सांगला ते भशेन आतां ताणें देवळांनी वचून वत घेतलो, सगळें केलें. लोकांन तरी पण कित्याक लोकां भितर ही काँग्रेसाचे बद्दल एक भावना आसाच. ती कितलेंय जालें जाल्यार ते आमी संपुश्टान हाडूंक शकना. तर म्हाका एकच सांगपाचें आहा की हे जे कांय प्रश्न आसा ते खरें म्हणजे पार्टीच्या लिडरशिपान आन्सर करपाक जाय. कित्याक शक्य जालें ना. जेन्ना ऑलरेडी वातावरण तयार जाल्लें की हे फुट्टा म्हणून बाबा कित्याक लागून फुट्टा, हाचेर भासाभास आनी हाचेर कितें प्रयत्न जालो. म्हाका एलवी तुमकां कित्याक लागून फुटलेशें दिसलें? कारण पळय, दिगंबर कामत म्हणटा ह्या ऑर्गनायजेशनाक कांय अर्थ ना, कांय लक्ष दिनात. मागीर संकल्प म्हणटा आनी कोणाक दोश दिता. आमचो मायकल लोबोन राहुल गांधीक दोश दिलो. सो हें सगळें जें पळय कितें आसा, ही सगळीं निमतां म्हज्या, ही सगळीं निमतां तांकां काँग्रेसचें प्लॅटफॉर्म चड करून जाय आशिल्लें निवडून येवपाक. ओके, हें प्लॅटफॉर्म ताणें यूज केलें आनी आतां त्या प्लॅटफॉर्मार रावन तो स्प्रिंग बोर्ड कसो आतां ताणें जाम मारली. म्हाका आतां एक सांगात एलवीस बाब, तुमी आतां कांय वर्सां काँग्रेसीन काम करतात. जशें BJP काम करता न्ही, सामकें एज ए फूल टायम वर्कर अशे तरेचे प्रायम मिनिस्टर, गृहमंत्री धरून, अमित शाह धरून ते हांगचो कार्यकर्तो पूर्ण कार्यक्रम घेवन ते काम करतात. तशें काँग्रेसचें जायना. फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दिता. मायकल लोबो BJPंतल्यान काँग्रेसीन येवचो हाजे खातीर प्रयत्न चलताले. मायकल लोबो सामको आयिल्लो, ताका दिशिल्लें काँग्रेस येतली म्हणून. ताका हायकमांडान गो हेड दिलें. पूण निमाणें ताजें पयशें लेटर येवपाक जाय सोनिया गांधीची सही करून ते आयलेच ना. ताका लागून ताणें पयलीं 2:30 प्रेस कॉन्फरन्स दवरली, 4 दवरली, 6 दवरली. लेटर आयलें खंय रातचे 8. कारण सोनिया गांधीक टायम ना. हें जें पळय कितें आसा ते तुलनेन काल खंय प्रायम मिनिस्टरान सांजे चीफ मिनिस्टराक फोन केलो आनी ताका कॉंग्रेच्युलेट केलें. सगळें सारकें केलां मरे काय म्हणून. गूड. सो प्रायम मिनिस्टर गोंया सारके येदे ल्हान राज्यान लक्ष दिता. राजूबाब, कितें आसा, आमी काँग्रेसची तुलना BJP कडेन वेन ऑर्गनायजेशन मॅटर्स आर बींग डिस्कस करूंक शकना, कित्याक दे आर फार हेड ऑफ दॅट. पण लोकां भितर जो आमचे बद्दल प्रेम आसा तो वेगळे भशेन आसा. पण ज्या लिडरशिपान पळय आतां तुमचे जावं 17 जाण आशिल्ले,
ते तांची आज correct. अवस्था किती जाली 11 जाली ते correct. आनी तुमचे तरी- आतां आनी 11 जाली ते फुडले इलेक्शनां जर वचत ते आनी 5 जातले. हे पळय व्हडलोसो वोट शेअर हालूंक ना आमचो. आतां कितें जाला स्ट्रॅटेजिकली BJPन एन्श्युअर केलें की कांय वोट स्प्लीट जावचो आनी त्या प्रमाणे बरेचशे स्प्लीट जाले. पण सांगपाचें म्हणल्यार इतलेंच की आतां तुमी मायकल लोबोचो प्रश्न काडलो. मायकल लोबोक लेटर लेट आयली, हें आयली तें आयली. मायकल लोबो भितर येता हें कोणाक खबरूच ना. सी काडर ना म्हटल्यार सुद्दां काडर थोडो तरी आसाच. सी सगळे जेन्ना ह्यो बातम्यो भायर येवपाक लागल्यो ह्यो कांय म्हणून हांव म्हणटा कांय प्रश्न ते लिडरशिपान आन्सर करून तेन्ना कोण सांबाळ्ळी काँग्रेस? काँग्रेस सांबाळ्ळी एक द ज्यूर प्रेसिडेंट म्हणटा तो गिरीश चोडणकर, द फॅक्टो प्रेसिडेंट म्हणटा तो दिगंबर कामत आनी तांचो एक बॉस जो भायल्यानसान येतालो तो दिनेश गुंडूराव. ह्या तिगांचे भितर जी डिस्कशन जातालें आनी डिसिजनां जातालीं ती सर्वसामान्य भायर अशे लोकांक तितलेसो ताचो अणभव येनाशिल्लो. म्हणून ही जबाबदारी तांणी घेवपाक जाय. कशे पद्दतीन कोणाक चूज केलें? मायकल लोबोक जर ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन तुमी चूज करून जर हांगा हाडटा देन यू शूड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. अरे हातून कांय दुबावच ना, कोणी सांगतलो. पण ताचो अर्थ अशें न्ही की हे आयले निवडून आयले ते प्लॅटफॉर्म घेतलें आतां गेले असेंब्लीन जंप मारली. दॅट डजंट मीन जो कोर काँग्रेस वोटर आसा तो हालतलो म्हणून. बिकॉज आय हॅव नाव डन अ सर्वे इन द लास्ट 24 hours. बाय एंड लार्ज ते म्हणटा यू प्रोवायड अ गुड लिडरशीप, यू प्रोवायड अ प्रॉपर मेकॅनिझम, यू प्रोवायड अ प्रॉपर फॉर्म्युलेशन टू सी दॅट हाव अदर पार्टीज वर्क. आमचे भितर उत्साह आसा. लिडरशिपान लीड दिवपाक जाय. आय एम रेडी. लिडरशीप म्हळ्यार कोण? लिडरशीप म्हणल्यार आमची लोकल लिडरशीप जी आज एक सांगा म्हाका, आज तुमी काँग्रेसचे एक चर्चे खातीर हांव विचारता 5 लिडर जे सिरियसली काम करतात गोंयांत हाचें नांव सांग पळय. 5 लिडर सिरियसली काम करची. फर्स्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लायज एट द फीट ऑफ द प्रेसिडेंट. एक आमचे कडेन प्रेसिडेंट आसा, ताका आमी सपोर्ट करपाक आमी फूल ताचे कडेन बसून सांगलां की आमचो जो सपोर्ट जाय, तूं लिडर म्हणून फुडें राव, वी आर देर विथ यू. आमकां अजून पर्यंत इलेक्शन जाल्ल्या अमित पाटकार हो इतलो नवो, ताका खूब जाणांनी म्हणलें की ताका जेन्ना अध्यक्ष म्हणून वेंचून काडलो तेन्नाय पार्टीच्या भितर एक असंतोष, एक नाराजी निर्माण जाली आसत. आनी ती कित्याक निर्माण जाली ते सगळे जाणा, तुवें जाणा आसतलो. हय, कारण जे लोक पळय पार्टी चलयताले खरे, जांचे कडेन इतलीं वर्सां पदां आशिल्लीं, तांणी मुख्यमंत्री पद मंत्रीपद घेतलीं, तांकां नाका जालें तें पद. इतल्या खातीर तांकां विचारलें खंय तुमकां पार्टी पयशे दिवपाना, तुमी पार्टी खातीर पयशे खर्च करपाक तयार आहात, तांकां अध्यक्ष करतले. मागीर खंय ऑटोमॅटीक अमिताचें नांव आयलें. सो अशे तरेन लिडरशीप जर तयार अमित पाटकार ताका जर अशे तरेन जर अध्यक्षपद दिलां इज नॉट ए ट्रेजेडी. ना हांव कितें म्हणटा, अमित पाटकराक कोणी प्रेसिडेंट केलो, कोणी रेकमेंड केलो ताचेर हांव वचना. कित्याक नांव सद्याक तो त्या खुर्चेर आसा, तो आससर म्हजें अशें धोरण आसा. आनी हांवें खूब लोकांक सांगलां काँग्रेसी भितर, सो लॉंग एज ही इज ऑन द चेअर वी आर देर विथ हिम, वी आर देर टू सपोर्ट हिम. आनी ताका तुमी विचारल्यार तुमकां कळटलें. दीस आय बीन टेलिंग हिम टायम एंड अगेन. आनी म्हजो एक सुद्दां परत आदल्या प्रेसिडेंटाक बी हांव खूब माध्यमांतल्यान उलयलां दॅट इन्स्टेड ऑफ स्टँडींग शोल्डर टू शोल्डर विथ हिम तुमी पॅरलल राज्य करपाचो प्रयत्न करनाका. तुका जर शक्य आसा तूं यो परतो, आमकां कांय ना. पूण ज्या खुर्चेर जो बसता तो प्रेसिडेंट त्या दिसाचो, एंड वी हॅव टू स्टँड बिहायंड हिम. दीस इज नॉट. सी हांगा कितें जाता, हांगचे मेन प्रॉब्लेम म्हणटा ते हे फक्त कुडची अशी सांबाळून रावूंक सोदता. दे आर नॉट कमिटेड टू द पार्टी एंड द पार्टी आयडियोलॉजी. हें हांव जाहीर करूंक शकता. आनी जेन्ना ह्या काँग्रेसी भितर जो लोक आसा ते आपली काँग्रेस पार्टी आनी आयडियोलॉजी घेवन जर फुडें वचूंक लागले जाल्यार तांचो हात धरपाक कोणाकच शक्य जावचें ना. हांगा प्रॉब्लेम म्हणटा ते इंडिव्हिज्युअल. एक दिगंबर कामत एज अ इंडिव्हिज्युअल, ही इज ट्रिटेड एज एन इंडिव्हिज्युअल. काँग्रेसीन आतां इलेक्शनाचे पयलीं हांव सांगता न्ही, ही वॉज द होल अँड सोल. सारकें. आतां ही जबाबदारी कोणें घेवपाक जाय? आय हॅव नथींग टू डू विथ दीस. म्हाका तूं तुजो कमेंट जाय, दिगंबराचें नांव सांग. ताणें म्हणलें आपल्याक त्रास केलो, आपल्याक ऑर्गनायझेशन चल्लां. कोण त्रास करतलो? तुमीच तिकेटी दिल्या लोकांक. तुका कोण त्रास करपाक कोणाक कापस्ताद आसली ह्या काँग्रेसीन? आज तूं आरोप करता, आपल्याक कोणें त्रास केलो तुका? आनी दुसरें म्हाका विचार, दिगंबर कामतेचेर पार्टी लिडरशिपीन म्हणलें की हाणें इलेक्शनाक सारकें काम करूं ना. ताणें जर एक 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून जर काम केलें, थोडे पयशे मोडिल्ले जाल्यार पार्टी परत जिखून येवपाक शकता. पयशे मोडून लोक वोट घालता हे ती एक दुसरी गोष्ट. ओके, पयशे मोडून तातूंत सत्य आसा. सत्य आसूं, पूण हांव म्हणटा पार्टीन आपलें धोरण लोकां पर्यंत कशें व्हेलें हाचेरूय गंभीरतायेन विचार जावंक जाय आशिल्लो. पोस्ट पोल एनालिसीस जावंक जाय आशिल्ली. दॅट हॅज नॉट हॅपन. प्रत्येक जाण आपूण इंडिव्हिज्युअल दुखलो म्हणटा. अरे पार्टी दुखता हांगा तुमकां लागून. तुमच्या सारक्या मनशांक लागून आज पार्टीचो सत्यानाश जाता. ताचें कांय ना. तुमीच तुमचेच पळयता.
सारकें. जेन्ना हें पळया तुमी 2005 हय. जेन्ना दिगंबर कामतीन काँग्रेसीन उडी मारली, बरोबर. इट हॅज कम, लायफ हॅज कम अ फूल सर्कल, सारकें करेक्ट. सामकें. सो ह्या इन इज जर्नी ऑफ द लास्ट 15 ऑड इयर्स Yes. हांव म्हणटा अशी अप डाऊन जाल्याच आसतली. आतांच तुका अशें दिसलें की दॅट तुजेर कितें तरी अन्याय जाला म्हणून, आनी तुजेर अन्याय करपी कोण रे बाबा, वेन यू आर एट द हेल्म ऑफ अफेअर्स. हेच म्हाका एलवीस बाब एक सांगात, पार्टी काँग्रेसीच एक सदांच प्रॉब्लेम जाता तो असो की ते जिखपी लिडरांक भायल्यान आयात करतात. दिगंबर धर, मायकल लोबो धर, जिखता न्ही ते, तांकां हाडात गव्हर्मेंट. अरे असले जिखतात जे पळय लिडर असतात आपले ओन जिखूंक शकतात, तांकां पार्टीची गरज नासता. ते जेन्ना पार्टी वीक जाली ते भायर सरले, पार्टी जेन्ना पावराचेर येता थंय ते वतात. अशा लिडरांक घेवन पार्टीन हाजे फुडें सरकारां घडोवप किंवा पार्टी उबी करप बरोबर? आतां हांव सांगू, हय. जो हांव तुजे कडेन उलयता ते जो पर्यंत तुमी आतां ते बी घालून किल्लोवन हाडिना तुमची ओण जमनींतल्यान, सारकें. तो पर्यंत अशेंच चलत रावतलें. बरोबर. तुमी सांगलां तें अगदी बरोबर आसा, तेतून कांयच दुबाव ना. हय. हे अशेंच लास्ट मिनीट अशें खंय कोण खंय मेळटा तांकां धरून हाडले. तांचे कडेन तुमी आतां सांगला ते भशेन विटामीन एम तुमचे कडेन आहा मरे पार्टी आसा मरे, विटामीन एम म्हणटाले ते. आतां पळय मायकलाक कितल्यो तिकेटी दिल्ल्यो? 5 तिकेटी. तो बाबा 5 जाणां जिखून हाडटलो. हे कितें? म्हाका दिसता हितून एक मोठो कम्युनिकेशन गॅप आसा बिटवीन द पार्टी लिडरशीप एट द सेंटर एंड द पार्टी लिडरशीप हियर. हो गॅप आतां म्हाका तरी प्रत्यक्षान पळोवपाक मेळ्ळो. सी कितें आसता, आज न्यू पिळगी जी आसा दे वॉन्ट टू सी सम न्यू सिस्टम्स, आनी आज खूब सिस्टमां बदललेली आसा. Exactly. हें तांचें पयलींचें धोरण, हाका धर रे ताका धर रे आड रे काय ना कितें रे, ही काँग्रेस पार्टीची तुमी आयडियोलॉजी सामकी नश्ट करून उडोवपाचे ह्या प्रयत्नान गेले अशें म्हाका दिसता. म्हणून आतां ह्या सेंट्रल लिडरशिपाक म्हजो सुद्दां प्रयत्न आसतलो. आय हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड माय, आतां आमचे कितले पर्यंत आयकतले दॅट इज अनदर मॅटर. पूण तुमी सांगता ते भशेन वी हॅव टू डेवलप आवर ओन ग्रासरूट लिडर्स, आनी बरे मनीस तितूंतल्यानच मेळटा. यू हॅव टू डू युअर ओन फील्ड, म्हणजे तुमी तुमचें शेत रोवपाक जाय. नाजाल्यार हें थंयच्यान तरी हाडलें आनी कापलें आनी हाडून दवरलें म्हणून तें जावपाचें ना. म्हाका एलवीस आनी एक प्रश्न ह्या आतां दिसांनी ही फूट काँग्रेसीन पडत सावन हें जालें की काँग्रेसीक आतां ऑपोजिशन लिडर स्टेटस मेळचो ना. ऑपोजिशन लिडर स्टेटस मेळपाक किमान 4 मेंबर आसचे पडटात. 10% ऑफ द टोटल हाऊस जाय. सो आतां तुमचे कडेन फकत तीग जाण. आतां ऑपोजिशन लिडर स्टेटस मेळप खूब इम्पॉर्टंट, कारण ऑपोजिशन लिडराचो पळय जो मायक आसता तो ऑन आसता, लायक द चीफ मिनिस्टर. ऑन जेन्ना आसता तेन्ना तो उबो रावन तो पॉयंट ऑफ ऑर्डर हाडूं शकता, तो मदीं हस्तक्षेप करूं शकता, तो मदीं केदोय जर व्हडलो मनीस लिडर जर उलयतात ताका आडावन ताका सांगूं शकता सत्य कितें आसता. हो म्हणून मायक ऑन आसपाची जबाबदारी काँग्रेस पक्ष कशी घेतली? काँग्रेस पक्षाक सद्याक तरी मातशे परिस्थिती अवघड जाल्ली आसा, पूण ताका दुसरे मार्ग खूब आसा. सी इट इज नॉट दॅट एक लेजिस्लेटर फक्त लेजिस्लेचर हावजानूच बसलो आनी आवाज केलो म्हणून तो कितें तरी कन्वे करूंक शकता अशें कांय ना. आज एवरी मिनीट एवरी सेकंड कितें ना कितें तो आवाज तुमच्या सारक्या माध्यमांतल्यान उठोवंक शकता, सरकारा कडेन वचूंक शकता, आंदोलन करूंक शकता, खूब काय करूंक शकता. ती तुजी इंडिविज्युअल आनी पार्टीची कलेक्टीव कॅपॅसिटी आसपाक जाय. जरी पद मेळना तरी सुद्दां म्हाका दिसता देर इज अ प्रोविजन, एक एक्सेप्शन करून दिवपाक शकता. आनी सरकाराक जर दिसता बीजेपीन काँग्रेसी खातीर एक्सेप्शन कित्याक करचें, जी पार्टी तांकां सोंपिल्ली जाय. सी डेमोक्रेसीन कितें आसा, फायनली कॉन्स्टिट्यूशन तें सांगता दॅट इज सुप्रीम. पार्ट्यो येतल्यो पार्ट्यो वतल्यो. सी टायम एंड टायड म्हणटा ते सदांच चेंज जायत आसता. अशें कांय ना की तुमी एक प्रॅक्टीस बसयली की तीच प्रॅक्टीस फॉलो करपाक जाय. इन द म्हणजे कितें सरकारान आपली मॅग्नानिमिटी दाखोवन ऑपोजिशन पद दिवचें अशें म्हाका दिसता. आनीक एक डेमोक्रेसीन ऑपोजिशन जें आसपाक जाय, जर सारकेंच ऑपोजिशन ना जाल्यार जाली ती डिक्टेटरशीपच जाली न्हू. आनी कितें उरतलें मागीर, आनी कितें करपाचें लोकांक. सो ह्या परिस्थितीन ताणें ऑपोजिशन लिडर दिवचें. आनी इवन इफ इट इज नॉट गिवन दॅट डजंट मीन एनीथींग. तुजे ते ओन कॅपॅसिटीचेर यू कॅन पुश युअर अजेंडा फॉरवर्ड. जायना. हांव इतल्या खातीर म्हणटा कारण पॉलिटिक्सान किंवा डेमोक्रेटीक सिस्टमान वेगवेगळे सिस्टम्स आसतात. फॉर एग्जाम्पल विधानसभेन भितर आज ऑपोजिशनाचे फक्त 7 जाण आसात. तुमच्या लिडरशिपीन तांचे कडेनय उलोवपाक जाय. एक्झॅक्टली. तांचे कडेन उलोवपाक जाय. तांचे भितर एक तरेचें एसेंब्लीचें एक सिस्टम तयार करपाक जाय, किंवा तुमी कांय पार्टीक मर्ज करपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. तुमी आतां लिडरशीप क्रिएट करपा खातीर वेगळे वेगळे पैलू जे लोकशायेन तुमकां मार्ग दिल्यात ते तुमकां
आपणावचें राजू पडटलें. बाब, हांव एल्वीस कुम्स म्हणून तुमकां सांगूंक शकता, तुमी जें सांगता पळय तें 100% करेक्ट हय. आनी तितून म्हजो तरी प्रयत्न आसतलोच. बाकी हांव कांय सांगूंक शकना. आतां आमचो अलायन्स पार्टनर आसा विजय बाब सरदेसाय, आनीक व्हेरी सिनियर अनुभवी मनीस. ताज्या सारक्यांक एकठांय घेवन अलायन्स आमचें अजून इंटॅक्ट आसा. ताज्या सारक्यांक एकठांय घेवन हें चलोवचेंच पडटलें. कित्याक हें जें सरकार करूंक सोदता, सी आतां गव्हर्नन्स खंय आसा राजू बाब ह्या दिसांनी? आतां 6 म्हयने जातले सरकाराक गव्हर्नन्स हो शब्दूच ना जाल्लो आसा. फक्त हेच घडामोडी, फक्त राजकीय घडामोडी, कोणाक क्रीम जाता, कोणाक मारता, मर्डर जाता, कोण मरता, एक्सिडेंट जाता, आनी कोण चोरता, लँड चोरून व्हरता, ड्रग्स पसरले म्हणटा, हाजेरूच सगळें एटेन्शन गेल्लें आसा. आनी आतां ह्या दिसांनी गव्हर्नन्स म्हणटा तें कांयच ना. लोकां खातीर कितें जाल्लें आसा म्हणून पूण हें लोकां मुखार कोणें हाडप? हें लोकां मुखार हाडप ऑपोजिशन पार्टीन, ह्या लोकां मुखार हाडप मिडियान. पूण कशें आहा, मिडियाक सगळेंच तुमी सोरोप मिडियाक जर धोडोवपा लायलो, मिडिया इज ऑल्सो हेल्पलेस. कोणें तरी रस्त्यार येवन आंदोलन केले शिवाय, हो आवाज लोकांचो आनीक ताका एक पुश दिले शिवाय हें जावचें ना. सो आंदोलन आतां रस्त्यार दिसचें पडटलें. हांव कितें म्हणटा, तुमी एसेंब्लीन चल, तुमी ऑपोजिशन लिडरशीप दिना न्ही, दिनाकात, 7 जाणां आनी ते आपले प्रश्न मांडटले. पूण एसेंब्ली जातली 6 म्हयन्यांनी, ती केन्ना जातली आतां कोणाक खबर आहा? एसेंब्ली दीस उणे जायतात. बीजेपीच्या ह्या राज्यान एसेंब्लीक म्हणटा ते आनी मत उरोंक ना. ती एसेंब्ली करपाक जाय, कॉन्स्टिट्यूशन सांगता म्हणून ते 5 दिसांनी करून मेकळे जाता. एक बिलान कसलें तरी डिस्कशन म्हणटा तें जायना. बिलान डिस्कशन करपाक विधानसभेचो टायमींग ताणें इतलो कमी कमी करत हाडला. एक्झॅक्टली, आनी ते सुद्दां बजेट सेशनान. एक्झॅक्टली. ज्या प्रत्येक डिमांडाचेर डिस्कशन जावंक जाय आशिल्लें तें कांयच जायना. म्हणटकीच ह्या परिस्थितीन मिडिया, आंदोलनां, ज्युडिशरी हे सगळें यूज करून आमकां फुडें वयचेंच पडटलें आनी दुसरो ताका पर्याय आसचो. पूण परत तुका तें म्हणटचें, फक्त एसेंब्लीचेर पातयेवन तुमी रावतले? एसेंब्लीच्या भायर जी आपल्या कितें विरोधी पक्षाची ताकद दिसपा जाय न्ही, ती ताकद कित्याक दिसना? एसेंब्लीचे फक्त मेजून 5 आनी 5 10 दीस, 365 दीस आसतात. तितून फक्त 10 दिसूच आमी एसेंब्लीचेर भर घातलो जाल्यार कांय जावचें ना. उरिल्ले 355 दीस स्ट्रेंथ आसा रस्त्यार देंवपाची. आज पळय, आज डिमोरलायज जालो पार्टी, हें तुमकां मान्य करचें पडटलें. ऑब्वियसली तितून आनी दुबावच ना. हांव कितले आज जर लोकांक सांगलें की डिमोरलायज जावंक ना म्हणून, नोबडी वील बिलीव मी. तर आतां ह्या हितूंतल्यान आमी भायर मान्य करता? मान्य करताच ऑफकोर्स. यू हॅव टू एडमीट. सी, आज हांव आतां मडगांव आशिल्लो, कुंकोळे आशिल्लो, थंयच्यान आतां तुमी आपयला म्हणून आयला. थंय बाय एंड लार्ज जे लोक उलयता, दे आर ऑल्सो फिलींग डिमोरलायज. आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार कितें जाणा, इवन जे बीजेपीचे कोर सपोर्टर्स आनी सिंपथायझर आसात, दे आर ऑल्सो फिलींग डिमोरलायज. बिकॉज ताणें अपेक्षा धरूंक नाशिल्ली हे असले इतले हे वायट जायत म्हणून. तांकां सुद्दां हें नाका. कित्याक कितें गरज आशिल्ली? एक फंक्शनींग ऑपोजिशन आसूंकच जाय आशिल्लें. सो तातूंतल्यान कसो आतां फायदो काडपाचो, दॅट इज द स्ट्रेटेजीक वर्क वी हॅव टू डू. आतां एडवोकेट क्लियोफात कुतिनो आल्मेदा आमगे जॉईन जाल्ले आसात. क्लियो बाब, तुका हांव हे कार्यावळीन येवकार दितां. तुजें म्हाका सुरवातेचे कमेंट जाय. हें जें पळय कितें घडलां पळय, आतां 5 वर्सांत 23 जाण फुटल्यात काँग्रेसचे. आनी तूं फुडल्या वेळ काँग्रेसी मत घालतलो? See, हय. this question was asked last गेल्ते पाटी आशिल्लें. when they went for elections, only one Digambar Kamath was there. Correct. Anik, the challenge was who will replace the ruling party. Correct. That was a challenge. Correct. If you look at the last election, 2017 and 2022, Congress has retained its vote share. Yes. Retained. Yes. AAP has retained its vote share of 6%, while TMC has taken about 5% from the Congress party. So I would say, in a way, दोनूय पावटी तेगे वोट शेअर सेम उरलो. हे पावटी तांची क्रेडिबिलिटी आनीक देंवल्या. देर इज अ ह्यूज ट्रस्ट इशू. नाव हाऊ दे बिल्ड दॅट ट्रस्ट इशू, वी विल हॅव टू सी हाऊ दे बिल्ड. बट देर इज अ स्पेस अवेलेबल. BJP has also retained its vote share of 33%. Yes. So if you look at 33%, 66% is out, which is very fragmented. Now, how do you work on this 66%? Is the issue. तुमच्याकडे TMC आसा, तुमच्याकडे आम आदमी पार्टी आनी इम्पॉर्टंट रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां धक्को दिवपाची शक्यताय आसा. कारण अशें दिसता की आतां BJPचे तांचे ओल्ड टॅक्नीक की ती कितें करता, ती अशे तरेचे रिजनल पार्टीक, बारीक बारीक पार्टीक पुश दिता.
Correct, that is right. But तांकां ते आयिल्ले जाता पूण तांकां काँग्रेस नाका. no, see, the whole project of taking 8 is part of their Congress Mukt Bharat. There is no doubt about it. See, they are successful. They are working. आनी ताणें They सारकें are working 24 hours. स्ट्रेटेजिकली एका अर्थान राहुल गांधी थंय भारत जोडो करता No, ताजे कांय besides, किलोमीटर वयर. besides Bharat Jodo, Right. Bharat Jodo was getting some traction. Yes. This has destroyed that optics. Bharat Jodo optics have been destroyed by the Goa optics. Sir, They are very successful at that. Yes. No doubt about it. Correct. Now, how Congress party will build, maybe he will have to tell us. ना, ताणें एल्वीस बाबान सामकें मनांतल्यान सांगलां कारण हांवें ताका तेच म्हणलें हांवें ताका अपील केलें तूं फक्त काँग्रेसमॅन म्हणून उलयनाका तूं उलय एक कार्यकर्तो म्हणून गोंयचें राजकारण आनी No, लोकशाय. no, पण गोंयचें राजकारण आणि सेंट्रल राजकारण इज कनेक्टेड. पळय, गुजरातांत इलेक्शन आसा आतां, हिमाचल इलेक्शन आहा. Yes. In both the states, Congress is in the reckoning. Yes. Congress cannot form government in Gujarat, according to me. Okay. Congress can form a government in Himachal. आमकां तूं खूब लेट आयला हय, हय. आमकां 2च मिनटां उरल्यात म्हाका Yeah. तुजे कडल्यान एक लास्ट स्टेटमेंट जाय. Yeah. काँग्रेस No. रिवायव करतलो जाल्यार कितें करतलो? Congress revive करपाक, according to me, Yes. they should also revive nationally. If they revive nationally, there could be some hope here. So you don't think that we should build a organization, a fresh organization with new faces? एक possible. I नवो mean, I see all that. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा की there is a 66% space available. हय. How you occupy that space Yes. is left to everybody. एक Congress is एल्वीस there. बाब तुजे कडल्यान एक निमाणो स्टेटमेंट म्हाका जाय. ऑर्गनायझेशन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द लेजिस्लेटिव्ह पार्टी अशें बीजेपी चिंतता, अशें आम आदमी पार्टी चिंतता. अशे वेळार काँग्रेसीक दिसना एक ऑर्गनायझेशन अशे लोक जाय जांकां कॉन्टेस्ट करपाक इंट्रस्ट ना, तांकां रस्त्यार येवन प्रश्न मांडपाक लोकांचे प्रश्न जाणून घेवपाक इंट्रस्ट. हे ठामपणी हांवें आमच्या आतांच्या प्रेसिडेंटाक अमित पाटकराकूय सांगलां हय. की लेजिस्लेटर येतले आनी केन्ना वतले ते कोणें सांगूंक जायना. Yes. बट पार्टी हॅज टू बी स्ट्रॉंग Yes. आनी पार्टी सुप्रीम. ऑर्गनायझेशन पार्टी ऑर्गनायझेशन हॅज टू बी सुप्रीम आनी पार्टी ऑर्गनायझेशन. येस. थँक्यू व्हेरी मच. हांव तुमकां दोगी जाणांक धन्यवाद दितां. एक म्हत्वाचो मुद्दो हातूंतल्यान आयलो आनी ते आमी उलयत आहात ते काँग्रेसीच्या फुडाराच्या कशें तकलेन वतले आमकां खबर ना, पूण आमकां परत तांकां सांगचें पडटलें आनी आमी सांगीत रावतले गोंयांत एक क्रेडिबल एक फोर्सफूल ऑपोजिशन जाय पडटलें. ताजे खातीर काँग्रेसीक जर काम करपाची इच्छा आसा जाल्यार ताणें आपली संघटना आनी आपली जी पळय पक्ष आपलो पक्ष घटमूट करचो पडटलो. लोकां मदीं वचून एक जागृती करची पडटली आनी मुळांतल्यान एक नवें कितें तरी पक्षा संदर्भात संघटने संदर्भात घडोवचें पडटलें. इतल्यान आमची कार्यावळ सोंपयतात. तुमी आमचे कार्यावळींत आयले हांव तुमकां दोगी जाणांचे उपकार मानता. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.